आम्ही हांगा ट्रॅकार डेली भोवंक येता, चलपाक येता आणि काही लोक येता, बायलां येता, सगळे येता. ह्या वाटेन लायट ना एका टायमार मागीर परिस्थिती हें जाता आणि कोणू असे लोक असे बसलेले असतात, त्यांची मातशी नोंद घेवची इतके सांगून म्हाजे हांव दोन उतरां. म्हाका सांग लायट नासून कितें प्रॉब्लेम जा लायट नसतकूच मागीर लोकांक पासयकू वचोंक गावना आणि लोक उरता न्हू आणि भंय दिसता. भंय दिसता, काळोख आसता आणि हे काही जिवाणी भोंवता. एका टायमार आमी सुद्दां पळयल्लें आहा की हांगासर आमी वयताले आणि मरे येदो व्हडलो सामको हार, तरी बरो आमचो पांय पडोंक ना आणि काळोख आसलो. कुत्रे बी असता हांगा कुत्रे सुद्दां आसता. हय हय. आणि ह्यो लायटी केन्नासून बंद आसा? हे आतां जाले दोन दीस तरी आमी पळयता, 2-3 दीस जाले. सांजच्या टायमार आमी 7 मेरेन तरी आमी हांगा आसतात. पयली लायटी आसल्यो. पयलीं पेट्टाल्यो 6:30 पेट्टाल्यो. साधारण जास्त लोक वॉकिंगाक येता. साधारण 5:30 सून 8 पर्यंत हांगा खूब लोक येता. 6:30 साधारण हांगा लायट येता, तरी आता थोड्या दिसांक लायटाचे मातशी प्रॉब्लम आसा. ते मातशे क्लियर जाताले लोकांक बरें आसतलो. आणि खूब भायर लोक आनी भुरगे हांगा येता. ताका एक कुत्रो आसा न्ही, कुत्राक लागून मातशी त्रास आसा. ते कोणी तेजे अधिकारी कोणी पळयताले बरें आसतलें. हांगा ह्यो आमचो वॉकिंग ट्रॅक आसा तो खरोच आमच्या हेल्थाक लागून सगळ्यांक लागून बरो आसा. पूण हांगा लायटी नसल्या कारणान हांगा इनलिगली थोड्यो एक्टिविटी जाल्ल्यो आसा आनी हे सोफा बीन आहा पळय न्हू ते रेस्टाक लावन घातलेले आसा. म्हणून हांगा लेडीज बीन आहा तांकां सुद्दां एकदां कोण ड्रिंक करून बसता, कितें करतात, आपले कितें करतात, ते लेडीजांक सुद्दां मातसो त्रास जाता. तेन्ना हेजेर हेजे कारण कित्याक ना हांगा काळोख खूप असता. लायटी रेग्युलर नासता, केन्ना नासता आनी रातच्यो लायटी जर एकदां ना जाल्यार हांगा भरपूरशी इनलिगल एक्टिविटीज जाता. हांगा कोणाचें कांय नासता रातचें लायटी नासल्यो काय मागीर बायलां बी येवपाची बंद जाता. आणि हे सोफाचेर हे न्हिदला ते कशें कितें? तांकां आतां कोणी तरी कितें तरी म्युन्सिपाल्टीन किंवा PWDच्या हेणीन तांकां कितें तरी सगळें दिवंक जाय. कित्याक हे लील आतां एकटो न्हिदला म्हणून बाकीचे सोफा 4 आहा, बसना कोण.